बरयलेले आसा पूण ते करता आसतना म्हणटा की आपल्या कडेन परमिशन आसा पीडीएचें पीडीएन हांगा पयलीं दिता ते पीडीएची तांकां ऑलरेडी शोकॉज नोटीस केला आनी तेजें डिसिजन जावपा आसा. दुसरें लायसन आसा पूण तें पंचायतीने तांकां शोकॉज धाडला वाय इट शूड नॉट बी रिवोक. सो तें जालें. आनी तिसरें आहा म्हणटा तें आमचे कडेन रेरा. आतां ही तेंचे कडेन लायसन पळय जाय न्हू ती मागीर जाय आशिल्ली. पूण पयलीं कितें जाय आशिल्ली पयलीं जाय आशिल्लें तांकां कटींग ऑफ हिल अंडर 17 सेक्शन 17A चीफ टावन प्लॅनराची परमिशन जाय आशिल्लें तें तेंचे कडेन ना म्हणटा ते हेव एप्लायड. दुसरें परमिशन तांकां पयलीं जाय आशिल्लें वॉटर डिपार्टमेंट PWD कितें तें म्हणटा तें ऑलरेडी एप्लायड. आनी तिसरें जाय आशिल्लें तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स तें म्हणटा तें एप्लाय केलां. जें तांकां पयलीं जाय आशिल्लें तें एप्लाय केलां जें नाका आशिल्लें तें तांकां दिलें तांकां शोकॉज नोटीस धाडला. आज आमी हांकां सरपंच डेप्युटी सरपंच डॅरेक पिल्ले जेचे वार्डान हो प्रोजेक्ट येता ताका सांगलें डॅरेक वालीस हांव डॅरेक पिल्ले म्हणटा परत म्हाजे कोणान येता तें कित्याक पिल्ले आनी डॅरेक दोगूय जॉयंट ते दोगूय उठोन गेले पळय आतां कितें आमी 5 जाण उरलेले आतां लास्ट आउट ऑफ 11 5 जाण उरलेले पंचायतीन. ते म्हणपा लागले सगळे लोक आमी तांकां सांगलें रिपोर्टर इतले जाण आसात इतले लोक आसा गांवचे येयल्या आमी 5 मिनटांनी हो पयलो डिस्कशन करया मॅटर आनी तांकां धाडया सगळ्या घरा आनी मागीर मिटींग घेवया. जी मिटींग अर्द वरान काबार जाताली तेणी कमीत कमी 2-3 वरां घेतली आनी लास्ट हेनी जर हो विशय घेतलो जाल्यार ते उठोन गेले. आयज कितें सांगपाक हांवें तांकां सगळें एक्सप्लेन केलें मोरिले वाचतालो तुमी पळयलो आसतलें रिप्लाय तेंचो भुतानीचो आनी हांव एक्सप्लेन करतालो ते कशें कॉन्ट्रिडिक्ट करता ते आपले. सो तेणी आयज कितें केलां हें आमकां व्हडलेशें पळय इतिहास बरोवन दिला हें फूल कॉन्ट्रिडिक्ट. ते म्हणटा कोणें तरी तेंचे कडेन पयशे मागले एक्सटॉर्शन केलें तें भायलें पूण हें तांकां पळय धाडलां न्हू तें पंचायतीन धाडलां युनॅनिमस सकवाळ पंचायतीन युनॅनिमस धाडलेलें. हांगा तें विशय येना कोर्टान कोणें मनीस गेल्यार तें आमकां लागना तें आमी वचना कोर्टान पंचायत कितें हें युनॅनिमस आशिल्लें पंचायतीचें लायसन. आनी हें डिसिजन आयज करचें सांडून पंचायत सांगता हो डॅरेक वालीस सांगता की आमी लिगल ओपिनियन घेवया. अरे कसलें लिगल ओपिनियन जाय रे हें तेणी धाडलें तें इरिलेवंट आसा आमकां लागच ना कितें व्हडल्यो ह्यो पेजी धाडल्या त्यो लागच ना आमकां लागता वेदर इन दीस डॉक्युमेंट वीच यू हॅव प्रोड्यूस वेदर यू हॅव ऑल दीस NOCs आसा काय ना जाल्यार पंचायतीन ताका कितें धाडला नोटीस तुमचे कडेन जर ह्यो NOC ना जाल्यार तुमकां लायसन रिवोक करतले म्हणून. आनी आयज पंचायत आमची रिवोक करता सांडून उठोन गेले. आतां आमी 2 जाण ओपोजिशन पंच आशिल्ले आनी ते 3 जाण आशिल्ले आउट ऑफ 5 तेंचे आमी म्हणलें तुमी जर लिगल ओपिनियन घेवपाक सोदता विच इज इलिगल जाल्यार आमी दोगूय उठतात. तेंचो कोरम जायना 3 जाणांचो कोरम जायना 3 जाण ते उरलेले तरी पूण हे भुतानी पळय आसा ते दोगूय उठोन गेले. 3 जाण खंय जातले कोरम ना पंचायती कडेन आयज कोरम ना हे सगळे पयशे घेवन ते गेले. आतां भुतांची सुटकेची कोणें घेतले हे पळय ते म्हणटा हांगा कितें तुमी पयशे घेतले म्हणटा ते आमचे कडल्यान रिप्लायन ते सांगता पयशे घेतले म्हणटा कितें ते हांगा सांगता ते पयशे घेतले म्हणून. अरे पयशे घेतले कोणें घेतले ते प्रूव जालें रिप्लाय तुमकां दिता हांव तें जाय जाल्यार तुमकां दिता. ब्लॅकमेल ते म्हणटा कितें देर आर police complaints filed against us, a very complaint which will completely expose the bare and truth of regards in the motive of the blackmailing the notice extract financial gain and completely unlawful matter. आता ऑल सगळे पंच मेंबरां म्हणटात हितून 4 जाण आमी ओपोज आसा ओपोजिशन कितें आतां ते म्हणटा आमकां तुमी ब्लॅकमेल करतात. आतां ब्लॅकमेल करता म्हणून फाल्यां हेंचेर केस ते घालीत भुतानी म्हणून हे पळय रुलींग 5 मेंबरां ते उठोन गेले. एक्सपेक्टून ना तेंचे कडेन लायसन ना म्हणटा ते पळय बरयता तेन्ना आमचे कडेन ना म्हणटा ते लायसन. आमी तेन्ना 5 जाण आशिल्ले कोरम जावपाक 4 जाण लागता 2 जाण उठले ते आमचे आयकना ते भुतानीची सुटकेस घेवन ते आयकना पूण आमी दोगांनी म्हणलें आमी विड्रॉ करता मिटिंगेंतल्यान. सो कोरम जावना न्हू ते उठोन गेले मरे. तांकां आमी रिक्वेस्ट केलें बाबा आमी घेवया तांकां हें रिवोक करया म्हणून ना ते उठोन गेले न्हू उठोन गेले. तांकां आमी कितें धाडलां इन टर्म्स ऑफ रिजोल्युशन सो एंड सो डेटेड 25 तारखेर सप्टेंबराच्या रिजॉल्ट टू इश्यू शोकॉज नोटीस वाय कंस्ट्रक्शन लायसन इश्यूड टू यू बाय दीस पंचायत युनॅनिमसली सो लायसन सो एंड सो should not be revoked for the reason mentioned in the aforesaid resolution. think that incomplete सोडून गेले कंप्लीट करपा मेळना तांकां पंचायतीन बसतले हांगा उठपाना बसतलो आमी आनी लोकां सगळे गेले तांकां पंचायतीन बसया. अरे ते आमकां सांगता कितें लास्ट घेवया लोक सगळे रावले तुमी पत्रकार रावले कितें बिल सगळे पास केली इलिगल बिल सगळे पास केली कन्स्ट्रक्शन इलिगल पास केली आनी ते आतां हे पळय इम्पॉर्टंट इश्यू गांवचो हो आशिल्लो तो पास करिनासतना उठोन गेले आहात. ते पण मिटींग जावना बाकीचे पॉइंट्स कित्याक तांकां सुटकेची विचार तेणी पळय बरोवन दिला मरे हांगा तुमी ते एक्सटॉर्शन करता म्हणून बरोवन दिला. तेणी पयशे घेतले ते तांकां आतां भुतानी विचारतले तेणी पळय घेवना ती पळय हांगा तेणी बरें तेच सांगता परमिशन ऑफ कटींग ऑफ लँड mandated under section 17A
फायल्ड इन जानेवारी म्हणतात ते आयज पासून मेळोंक ना. अजून पर्यंत तांकां मेळना. जानेवारी 5, they went ahead. 2024 Permission मेळोन आसतना. PWD परमिशन फॉर वॉटर कनेक्शन फॉर द प्रॉपर्टी ऑलरेडी अप्लायड केन्ना एप्रील 12, 2024. एनवायरमेंट क्लियरन्स डेटा कलेक्शन